ट्रॅफिक पोलिसांनी आज एक्शन ड्राईव्ह केल्या करासोडा जंक्शन हा पळय ते करासोडा जंक्शन जे फ्लायओव्हराच्या सकयल लोक जे 2 व्हिलरी आणि 4 व्हिलरी हाडून पार्क करतात आणि आपल्या कामाक वयतात आणि ताका लागून ट्रॅफिक एक सगळं डेंजर जाता की अडखळ येता ट्रॅफिक एक सगळ्यो गाडयो कित्याक पेडणे सायडीच्यान गाडयो येतात बिचोले सायडीच्यान सांखळेच्या सायडीच्यान गाडयो येतात आणि तेवटेन पणजे सायडीच्यान येतात हेवटेन म्हापसा सायडीच्यान येतात आनी ताका लागून थंयसर जंक्शनाचेर ते ट्रॅफिक एक सामकें डेंजर आसा आनी ताका लागून म्हापसा ट्रॅफिक पुलिसान एक्शन घेतलें आनी जे पार्क गाडयो केल्या तांकां लॉक मारला आनी तांकां फायन घातल्या सादारण 31 गाडयांचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतल्या एका गाडयेक 500 रुपया सुमार तेंच्यांनी फायन घातल्या आनी तेंच्यांनी अशें कळीत केलां की अश्यो ह्यो गाडयो ज्यो तुमी पार्क करता त्यो डेंजर आहा थंयसर त्यो गाडयो पार्क करपाच्यो ना आनी म्हापसा मुन्सिपाल्टीकूय तेंच्यांनी सांगलां थंयसर नो पार्किंगाचो बोर्ड लाया म्हणून स्टुडंटा खातीर करासवाड्याच्यान सांगलें पडलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.